आमच्या तारकाची लागी सरी तिच्या मोगान वाढती आमकां परवशाची केदे वर्ते भाग मोरयेचे प्रसू जावचे आपल्या देवाक आवय तरी हांव रावचे सर्बे सावच्याक देख जावन सोपच्याक बडुया संगे करया मन माहिती आमच्या तारकाची लागी सरी तिच्या मोगान वाढती आमकां परवशाची बाप्पाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्रात्मा सेवकोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, कालच्या दिसा एका चलयेच्या जिवितांत उपजावचे आवयपणाच्या पैणार मरी कशी आदर्श मात्र न्ही ह्या पैणार मरी कशी आदार दिता म्हणल्या विशयांत नियाळ कर्ण मरयेक आमी मान केले. आज नोवेनाचो दुसरो दीस. आयच्या दिसा आमच्या नियाळाकाचो विशय भुरग्यांच्या आकरणेंत मरयेची देख. हर एक बाळ देवातावन आवय बापायक लाभचे एक वर्तें देणें आनी हर एका भुरग्यांतय देवाचे विशेष योजन आटापून आसा. हें देवाचें योजन भुरग्यांच्या जिवितांत जारी करचे विशेष जबाबदारी हर एक आवय बापायंचेर आसा. पवित्र त्रिंदादीचो दुसरो जाण जावन असो जेजू ह्या संवसारांत मरयेचो बाळ जावन आयलो आनी मरयेन जेजूक देवाच्या कुशे प्रमाणे वागयले. पूण ही प्रक्रिया मरयेक तितली सुलभायेचें न्हय आसले तरी वर्त्या कालतेपणान आनी सोंसणिकायेन तिणें तें केलें. देखून ती आज सर्व आव बापायंक आदर्श. देखून मोगाच्या न्हू मरये बरी आपणाच्या भुरग्यांक देवाच्या कुशे प्रमाणे वागोवंक जाय अशी कृपा मागया. ह्या पवित्र बलिदाना वेळी विशेष तरान सर्व भुरग्यां पासत मागोवंक उगडास दवरया. मिसाच्या बलिदाना पवित्रपणी पात्र घेवच्याक आमची पात कावळकोन घेवया. पातकांची दूख दोन सांगात म्हणया हांव पातकी सर्पदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनाचें तोंडांत सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून सदांच सांगपार बरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सूर पदवेदा देव आमची काकलोत करूं आणि आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सौम्या काकलूत कर सौम्या काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर सौम्या काकलूत कर सौम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. देवाक अर्गां दिवया. ताच्या वर्त्या देण्या पासून ताच्या सांगाता आमच्या वैयक्तीक इराद्या खातीर आमी मागया. काकोळदारा देवा आमी भोव आसक्त भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताची आवय उगडास करतना तिजे विनवणेन आमच्या आसक्तकायेंत आमकां बळ दी म्हणून आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हणून तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पळयतात एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप.
इसाक आतां म्हातारो जाल्लो, ताचे दोळ्याची दिश्ट गेल्ली आनी ताका कांयच दिसनातलें. आपल्या व्हडल्या पुताक एसेवाक आपोवन ताणें म्हळें, म्हज्या पुता. ताणें जाप दिली, आबळे हांव हांगा आसा. इसाकान म्हळें, पळय हांव म्हातारो जाला, केन्ना हांव मरन तें हांव नेणा. तुजी शिकाऱ्याची हातेरां, बाणांचे पोते आनी दोणगे आनी रानाक वचून शिकारी मारून हाड. म्हजे रुचीचे बरें एक जेवण तयार कर आनी तें हाडून म्हाका दी. हांव जेवतां आनी मरचे आदीं तुजेर आशिर्वाद घालतां. इसाक आपल्या पुता लागीं उलयता आसतना रेबेका आयकतली. एसेव शिकारी मारून हाडून रानांत गेल्ल्या त्या वेळार तिणें घरांत दवरल्या आपल्या पुता एसेवाची बरी मुस्तायकी हाडून आपल्या धाकट्या पुता जाकोबाक न्हेसयलें. बकऱ्यांचे सामडे ताच्या हातांत आनी लोवनांतल्या ताच्या गळ्याक रेवडयलो. आपले तयार केल्लें जेवण आनी उंडो तिणें आपल्या पुता जाकोबाच्या हातांत दिले. जाकोब आपल्या बापाय सरशी गेलो आनी म्हणालो, बापा. ताणें जाप दिली, हांव हांगा आसा. तूं कोण म्हज्या पुता? जाकोबान आपल्या बापायक जाप दिली, हांव तुजो मलगडो पूत येसेव. तुवें सांगले प्रमाणें हांवें केलें. उठ आनी बस आनी हांवें हाडिल्ले शिकारेचें मांस खा. उपरांत म्हाका तुजेर आशिर्वाद दी. इसाकान आपल्या पुताक विचारलें, तितले बेगीन तुवें शिकारी तुका मेळ्ळी? जाकोबान जाप दिली, सर्वेस्परा तुज्या देवान म्हज्या मुखल्यान ती दावाशी केली. इसाकान जाकोबाक म्हळें, ये लागीं सर. तूं म्हज्या पुता एसेव वय की न्हय म्हूण हांव तुका सासपून पळयतां. जाकोब आपल्या बापाय इसाका लागीं गेलो. इसाकान ताका सासपून म्हळें, ताळो जाकोबाचे तरी हात एसेवाचे. जाकोबाच्या हातांत एसेवाच्या हातांत आसले बरी लोव आसली देखून तांणी ताची वळख इसाकाक मेळ्ळी ना. ताणें ताचेर आशिर्वाद घालो. पूण परतून ताणें विचारलें, तूं खरोच म्हजो पूत येसेव? वय, ताणें जाप दिली. इसाकान म्हळें, शिकाऱ्याचें मांस हाड, तें केल्या उपरांत तुका आशिर्वाद दिता. जाकोबान तें हाडून दिलें आनी इसाकान तें केलें. उपरांत ताणें ताका पियोंक दाकासरो दिलो आनी तो पियेलो. ताच्या बापायन इसाकान ताका म्हळें, म्हज्या पुता लागीं ये आनी तूं म्हाका उमो दी. तो लागीं सरलो आनी ताका ताणें उमो दिलो. ताणें ताच्या मुस्तायकेचो परमळ घेतलो आनी ताका आशिर्वाद दिवन अशें म्हळें, सर्वेस्परान आशिर्वाद घाल्ल्या त्या शेतां परी म्हजो पूत परमळटा. देव तुका मळबातावन दाव दिवं. शेतान तुजी पिकाळ करूं, भरपूर फळ तुका आनी दाकासरो तुका दिवं. लोक तुजो सेवा करूं, राष्ट्रा तुजे मुखार सर पडूं. तुजो भावांचो धनी तूं जा. तुजे आवयचे पूत तुका सर पडूं. तुजेर शिरप घालतल्यांचेर शिरप पडूं. तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर आशिर्वाद पडूं. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार. सर्वेस्पराची स्तुती करा, कित्याक तो बरो. सर्वेस्पराची स्तुती करा, कित्याक तो बरो. सर्वेस्पराक नावाडा, ताची स्तुती करा. तुम्ही सर्वेस्पराच्या सेवकांनो, आमच्या देवाच्या निवासांत ताच्या घराच्या आंगणांत रावतल्यानो ताचे कीर्ती गाया. सर्वेस्पराची स्तुती करा, कित्याक तो बरो. सर्वेस्पराची स्तुती करा, कित्याक तो बरो. ताच्या नावाची गितां गायना म्हणा, कित्याक तो मोवाळ. वय, जाकोबाक सर्वेस्परान आपणाक म्हूण विंचून काडलें, इस्रायेलाक आपले दायज म्हूण केलें. सर्वेस्पराची स्तुती करा, कित्याक तो बरो. हांव जाणा सर्वेस्पर भोव व्हरतो म्हूण, सर्व देवामध्ये आमचो धनी एकलोसो श्रेश्ठ म्हूण. मळबार तशें प्रितमेर गुंडायेच्या सागोरांनी सयत आपणाक जाय तशें सर्वेस्पर करता. सर्वेस्पराची स्तुती करा, कित्याक तो बरो. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. म्हजे बकरे म्हजे ताळो आयकतात म्हणटा सोमी हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. मोइजेच्या नियमशास्त्र प्रकार तिच्या अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन तिने नितळ जावचो दीस आयलो. देखून तांणी बाळकाक जेरुसलेमाक हाडलो. प्रथम जल्मलो हर एक चेरको भुरगो सर्वेस्पोराक समर्पूंक जाय अशें सर्वेस्पोराच्या शास्त्रांत बरोवन आशिल्ल्या कायद्या प्रकार त्या बाळकाक तांणी देवाक भेटोवंक जाय आसलो. त्या शिवाय सर्वेस्पोराच्या शास्त्रांतच फर्मायिल्ल्या प्रमाणे एक जोड कोवडे नाजाल्यार 2 पारव्या पिलां तांणी बलिदान भेटोवंक जाय आसलीं. त्या वेळार सिमियाव नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमान जियेतालो. नितीवंत आनी देवबिरांतीचो मनीस तो. इस्रायलाचे उदरगतेची तो वाट पळोवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्ले करीत तो मोरसो ना म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल तो देवाळाक आयिल्लो. नियमशास्त्राची रीत पाळोवंक जेजू बाळकाक ताची माय बाप भितर हाडन आयिल्ल्या वेळार सिमियावन त्या बाळकाक हातांत घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणा लागलो, सर्वेस्परा, आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वचोंक दी, कित्याक तुजी बसवणी तुवें पाळ्ळी. म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सडवण हांवें देखली. सर्व परजां मुखार तुवें तयार केल्ली. दिवो अनभवार्थ्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुजे परजे इस्रायलाची. सिमियावन बाळका विशयान सांगिल्ल्यो संगती आयकून ताची आवय बापय विस्मीत जालीं. तवळू सिमियावन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताचे आवयक मोरयेक ताणें म्हळें, पळय, देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला आनी दूख एक धारीचे तलवारी बरी तुजें काळीज फापसितलें. हो बाळक इस्रायलांत सबारांक पडोवंक आनी सबारांक उठोवंक कारण जातलो. हे वरवीं सबारांच्या अंतस्करणांतली गुटाची चिंतना भायर पडटली. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या नोवेनाच्या ह्या दुसऱ्या दिसा भुरग्याच्या अकर्णेक मोरयेची भेट, मोरयेची देख म्हणल्या विशयाचेर थोडो वेळ नियाळ कळोवंक प्रयत्न करता आसतना तुमच्या मुखार 2 गडीतां दवरूंक हांव अपेक्षितां. एक सुमार 5 म्हयन्या पयले दोगा भुरग्यांची आवय म्हजे सरसी येवन म्हणाली, ब्रदर, म्हजो पूत 10वे क्लासींत आसा, ताका सुमार शिकोवंक आसा. क्लासींत हांव आयिल्लेंच तो ट्युशनाक वेता. तशें आसता आयतारा मात्र एका दिसाची रजा मेळची. त्या रजे दिसाई पाद्र्याप दोतोरन की येजे म्हणून दबाव घालता. ब्रदर, दोतोरन गरजेची आसतगी
दोतोर नेगो वसा जेस्तगी म्हणून विचारूंक लागली. दुसऱ्यान एक सारी सुमार 1.5 वर्सां पयलें एक मालगाडी आवय येवन गळगळ्या रडोवन म्हणाली, म्हज्या पुताक हांवें साबार सुमार शिकयलें, रीण काण शिकयलें, आतां तो बऱ्या हुद्द्यार आसा, पूण घरा मागणें ना, मिसाक वचना. हांव एक मालगाडी आवय जाल्यार तो म्हाका पळोवंक येना. कितें हांवें शिकप दिल्लें चड जालें गी म्हणून रडोवंक लागली. मोगाच्यानो, आमच्या भुरग्यांक आमी पवित्र स्नान दिवंक देवळाक आमच्या इगर्जेक व्हेल्ल्या वेळार आमी पवित्र सभे मुखार आमच्या भुरग्याक कितें जाय म्हूण मागलेल्या वेळार विगारान इसारल्या वेळार आमी आमच्या भुरग्याक पवित्र स्नान दिवंक जाय आनी आमच्या भुरग्यांक भावार्थान आनी क्रिस्ताच्या मौल्यान वाडयता, क्रिस्तान शिकयल्या बरी पेल्यांचो मोग करूंक शिकयता म्हणून आमी ताका बस दिल्ली आनी आमी ताका बस दिल्ली आनी ही जबाबदारी आमी मानून घेतली. आनी ही जबाबदारी साबार आवय बापूय प्रामाणीकपणान तांच्या जिवितांत तांणी पाळल्या. तशेंच मोरयेनी तिच्या जिवितांत अशेंच केलें. जेजू तिका देव म्हूण कळीत आसल्यार ताचें तिणें पोशान केलें, मौल्या बरें तें जिवीत शिकयलें आनी सब्बाता विशीं शिकयलें. तें मात्र न्ही, आयच्या वचपांत आमी आयकल्या प्रकार तेंपलाक आपूण व्हरून देवाक समर्पण दिलो. आनी जेजू 12 वर्सां आसतना तेंपलाक ताणें आपूण व्हेलें आनी समर्पिलें. अशें नियमशास्त्रा विशीं, प्रवाद्या विशीं तो सबार मोरयेतावन समजून घेतलो. अशें आसता आनी तो आवय बापायक काल जावन जियेलो म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. मोरयेन जेजूच्या आत्मीक जिणेक कितें सकट जाय तें सगळें शिकयलें. त्याच लेगून जेजू कुर्सार तावन तिका आमची आवय जावं दिता आनी तिका हे एक भाग फावो जाता. मोगाच्यान आमी जोडिल्लो भावार्थ आमच्या मोरये बरी आमच्या भुरग्यांक दिवचो आमचो कायदो आनी जबाबदारी. जावंक पुरो घरांत मागणें, मिसाक धरचें, दोतोरनेक धरचें, अशें सबार रितीन आमी आमच्या भुरग्याक प्रत्येक जावन ह्या संवसारार, ह्या आधुनीक संवसार देवूच ना म्हणल्या थोड्या व्यक्तींनी मनशां ह्या संवसारार आमी आमच्या भुरग्याक भावार्था विशीं आनी क्रिस्ती मौल्या विशीं शिकोवचें भोव गरजेचें. मोरयेन केल्ल्या वरी जे केदाळा आमी आमच्या भुरग्याक क्रिस्ती मौल्यांनी वागयता तेन्ना ताचो प्रतिफळ आमकां मेळटलोच. संवसारी शिकप गरजेचें, ताचे सांगाता भावार्थांत आनी क्रिस्ती मौल्यांत आमच्या भुरग्यांक वागोवचें गरजेचें. संवसारी शिकपा तावन तेका व्हडा हुद्द्याक पावोवंक पुरो, व्हड पदवी जोडोवंक पुरो, पूण सांगात आसत क्रिस्ती मौल्या आनी भावार्थाचें शिकप आसल्यार मनशापणान, देवबिरांतीन, तशेंच आवय बापायक मानान आनी गौरवान लेखूंक ती शकतली. त्या दाळा आमी सुरसुरचें नांव, दोळ्यांनी दुकां गळोवचें नांव, पूण देवाक अर्गां दितल्या. तर मोगाचेनो आमच्या भुरग्याच्या अकरणेक मोरयेची देख घेवया. संवसारी शिकपा सांगाता भावार्थाक आनी क्रिस्ती मौल्याकी प्रामुख्यते दिवया आनी तशेंच मोरये मये सवें सदांच आमच्या भुरग्यांक बऱ्या मौल्यांनी आनी भावार्थान जियोंक प्रयत्न करया. ह्या सर्व कुरपे देण्या पासून ह्या बलिदाना वेळी मागून मोरी माय सदांच आमचे सवें जेजू क्रिस्त लागी विनंती करूं म्हणून ह्या मिसा वेळी मागून घेवया. काणिकोई बापा भेटता वस्तू का स्वीकार कर ये बापा. उंड्या बैना संगी भेटता देणी मानून तुगे ये बापा. स्वीकार कर बापा, काणीक मोगान दिता तुका.
आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या ती बर जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार बापाक मानतात तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसुच्या दबाक सुरस्पोर मानून घेव. कणवळ्या बापा, देव आमच्या मोगाळा बापा, तुझ्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भक्तीन उडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताजे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानतात असलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतेन मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांव आमेन. सुरवेस्पोर तुमचे सुवे आसूं, तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सुरस्परा थंय बारता. सुरेस्पर आमच्या देवाक दिन वसोवया. वयशें आमी करूंक फावो. सुरवेस्परा पवित्र बापा, तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजपवंत म्हणून ओळखून आमी तुका दिन वसूंक फावो ओखायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो भगवंत अवकार मरेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिजे दिनवसेचें गीत गावन तुजी कणवळाय आमी वाखाणटा. शेकाण शेक प्रितीमेचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता, सुरकाळी मनशां थंय कितली अपर्मेत तुजी दयाळाय. तुजी लन्विकाय साकरणेचेर काकळीतून तुवें नादर घाली आनी असो सोडून दर मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त म्हणून आमचो सोमी तिजे वरवीं आमकां फावो जालो. ताजे उद्देशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखाणता सरकार तांचे वाखणेचे आमचे ताळे म्हणून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबराचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा करूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्या दडून इदेनी पवित्र करून मागता जावन ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरोस सुवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तो दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या ससांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोतो समर्पूंची. तेच परी जेवण जात आसतना कास घेतली, तुका न्हवान दिन वचून ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी ससणे कराराचे रगत पदकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत ते वरवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sugut purgatoria. Sumya Jesu, तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन पोट आम्ही परगडता, तुझ्या येण्याक सौम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी ह्यो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वसता
आणि जिजची कूड आनी रग सोतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हणून नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. आणि फ्रांसीस आमच्या भगीवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान तुझे आमच्या भाव भयणीची काकोत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें फजळीत मुखार मोड पळोवंक फोवो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. हांव कुवार मरये देवाचे माये संगाती, भगीवन तुजो पती, भगीवन धर्मदूत आनी सर काळी तुका मावरान सगळ्या भक्तां बरोबर सत्सांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गमूंक आमकां फोवो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडून शिकयल्ले मागणे सांगता म्हण्या. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकाय येवं, तुझी खुशी सर्गा जाता तशें संवसारांत जावं. आमचोच पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुटलेल्या आमचितांव तशें आमच्या पथकां बगूस आनी आमकां ताळेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सुरेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून दर जेजू क्रिस्ताचे ने भरोशेन रक्तले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सूर पातकांतले सुटय आनी सूर आकांतांतले वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकाचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशे परमान तिका शांती दी आनी कोडान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सुवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतली आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतली आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतली आमकां शांती दी. सुमे जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी संगवेता. ती आमचेर जरती आनी केस्ताडीन जावं पूण तुज्या काकुळतीन आमच्या आत्म्याकांनी तशेंच कुडीक भलायकेनी वखद दिवं. ही देवाची शिडी संसाराचे पाप करता ती शिडीच्या जीवन आपली मी सुपागी. सुम्या तुवें आमचे भितर म्हाका पवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें
वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. जिणयेंत म्हज्या स्रोत जावन ये. जेजू तूं मुजेत ये. जिणयेंत म्हज्या आदार जावन ये. जेजू तूं मुजेत ये. जिणयेंत म्हज्या स्रोत जावन ये. जेजू तूं उजवाड आख्याचो रसो. पदका काळो पयस कसो. जेजू तूं सर्वंदा सर्मनशाचो. सुडका सर्वांक लाभसो. जेजू तूं मुजेत ये. जिणयेंत म्हज्या आदार जावन ये. जेजू तूं मुजेत ये. जिणयेंत म्हज्या स्रोत जावन ये. जेजू तूं मुजेत ये. जिणयेंत म्हज्या आदार जावन ये. जेजू तूं मुजेत ये. जिणयेंत म्हज्या स्रोत जावन ये. प्रार्थुया. सुरेस्पर आमच्या मोगाळा बापा, बगेव तांव करमरेचो उगडास करून सर्गेंचे जिवीत दितल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ते संकरिमरेच्या आनी सगळ्या दुतांच्या भक्ताच्या सांगाता ससनाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हण आमी तुजे लागीं कालतेपणी मागता. पुतात तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे असो. सोरपद्वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. हे भाग्यवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाकणता. आपणाकच चरण दसी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विसली. जेजून तुज्या पुतान क्रुसार काळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मोठव्याशांनी तुका तांची आवय आनी शारोती म्हूण मानून घेतली. गरजेच्या कांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवाले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, माये, कोणा तुझे परी बोळे माये. कतनातल्या वारे कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां दर्या सुकरा म्हूण परातले. आनी तूं तांकां पावली. आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हळ्यार रडपातीणेन आनी तीर भरवशान तुजे सरशी आमी येताव. आनी आमच्यो सर गरजो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरताव. उगडास कर ए भोव दयाळ्या कुवारमरे. तुज्या आसरा दवरलो, तुजो आदार मागुल्लो, तुजे मध्य सुदरलो. कोण म्हणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातळी धैर काडयो तुजे कडेन धांवून येता. ये अंकुरिच्या परी मुझे माये तुझे कडे येता. पत्क्यांनी कंतीस जे मुखार रावता. मुनीस जाल्या देवपुताचे माये मुझी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळतीन मुझे मागणे आयक आनी हांव मागतां ते म्हाका दी. आमेन.
नमान मोरी कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ ज्या कुशीचे जेजू Bhagyavanti Maria, Devoci mei, ama papian खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आमपसूत विनंती कर. नमान मोरी कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ ज्या कुशीचे जेजू Bhagyavanti Maria, Devoci mei, ama papian खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आमपसूत विनंती कर. नमान मोरे कृपेन भरलेले सिमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ ज्या कुशीचे जेजू Bhagyavanti Maria, Devoci mei, ama papian खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आमपसूत विनंती. अर्गां प्रार्थन ए भगवंती मोरये कार्मेल राणीये आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमच्या खातीर मागोवन धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता व्हडा पातळीन तुजी बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयलाय देखून तुका आमी दिन वाचताव. हे घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागणेचे जिवीचे प्रयत्न करतली हांव. अशा मिस्तांस तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक फावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागताव. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं आमेन. Carmel dombra वयले सायबिनी नमाम तुका शारोतीनी सग संसाराची तू राणी पवन करी पळणारी जिणी रक्षण जाली संसरा दिशांनी बेतीन दिवून मोगा निशानी जो कोण मागता कष्टान वारांनी मागोन धाडटाय दैवीक देणी कार्मेल दोंगरा वयली सायबिणी नमाम तुका शारोतीनी सग संसाराची तू राणी पावन करी पळणारी जिणी मोगाळ पुत्रा सोवे अकबर मरिये आशीर्वाद दिव आमकां भगन कुसाची कृपा आमकां आमच्या दुश्मनांतल्यान पापाची पिताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन.